प्रितीच्या भयणी भावानो, भलायकेचे ओ साऊथ सायबिणीचे परबेक सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आमी सगळीं ही परब समोरतांव खरी, पूण हे परबेची बरे भाशेन मांडावळ करूंक श्री आलेसीन आनी श्रीमती कासिल दाफोन्स आनी तांची फामील आमकां आदार दिता. आयच्या परबेच्या मिसाचो येजमान जावन आसा फादर एल्वीस कुतीन, नावेली पिगोजेचो पातकूर. ताचे सांगाती आमचो पाद्रीगार फादर ऑलान मार्केस आनी फादर मोजीन दाताईर सालिगांव सेमिनारींतलो मीस भेटयतात. जेन्ना यादीक मीस भेटोवंक इगोर्जेन भितर सरतात तेन्ना आमी सगळीं उबी रावुया आनी गीत गावुया सर्वेस्पराच्या मंदिरान A29. आमचे परबेचो नवे गीत रचून गावया. सोड आमचे ताळे एकठांय करून सोंगां सोडुया. खोशेन भरून आमची काळजां देवाक परबेक महिमा निरंतरी दिवया. हालेलुया, Alleluia, 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 Alleluia. Aizz devan amka dilia disa bagibunda palmaricha. Yud misaco kotkotyan korun zumuya Monaci sau sobli devaci atuia ukar. Onon babakani puto kani povitatmia soda sastasasya. Alleluia, 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 Alleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. आज आमचे फिगोर्जेन व्हडा भक्तीपणान आमी साऊथ सायबिणीची परब समोरमताव. हे परबेच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा मारिया पिडेवंतांची भलायकी आनी जेजूची गोवाय. आंकवार मारयेन आपल्या जिवितांतल्यान जेजूक गोवायकी दिली आनी गरजेवंतांक आदार दिवन जियेली. ज्या जाग्यांचेर ती दिश्टी पडली थंय तिणें पिडेवंतां सवें आपली काकृत दाखयली आनी तांकां पेकवणी दिवचे खातीर आपली खुणां दिली. आज जायतीं जाणां तरेतरेचे पिडेक सांपडून भलायकेक आशेतात. खेरीत भाशेन कोरोना व्हायरस पिडा आख्या संवसाराक शेंपडोन मनीस कश्टवतात आनी भिरांतीन जियेतात. तर मारयेच्या विनोतीन ही मोन्नादीक पिडा बेगीनच काबार जावं आनी तिचे भाशेन आमी
गरजेवंतां आनी पिडेवंतां सवें हुस्को दाखोवन आनी तांची सेवा करून जेजूक गोवाय दिवंक ह्या पवित्र मिसांतल्यान देवा लागीं मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या भावान कांय कल्पना आमच्या मुखार दवरल्यात. केद भाशेन कालच्या दिसा आमी सौम्या जेजूचे आप परगोटणीची परब समोर उरल्या. ते एक विद्वानाची परब आमी समोर उरल्या आनी आयज आमी साऊथ सायबिणीची फेस्त समोर उरता. केद भाशेन आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या ह्या सायबिणे विशीं केद भाशेन आमची मागण्यो घालूंक. तर ह्या वेळार थोडोचो वेळ आमचे दोळे आमी बंद करुया. दोळे आमी बंद करुया आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार ह्या वेळार घालुया. केद भाशेन म्हज्या जिवितांत जी पिडा हांव अणभवता ते ह्या वेळार देवाच्या हातांत आमी घालुया आनी सायबीण माय वरवीं जेजूची पेखवणी आमकां मागून घेवया. तेच भाशेन कोविड-19 ही पिडा, ही महामारी पिडा आख्या संवसारांत परजळटा. ही पिडा बेगीनूच नपयत जावंक आमी मागुया. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. घडये सबार पावटी आमी देवाचे आड वचून वो पेल्याचे आड वचून आमी वायट केल्यात, आमी पातो खाताल्यात. तर ह्या वेळार देवा कडल्यान आनी एकामेका कडल्यान बोगसणे आनी काकलत मागुया. आनी कोणती बरीत काडीस घेवन सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायत ही पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोध अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. So
surgicia raya, surpodvedar deva deva baba, ami tuka namaskar korta, ami tuka dingasta, tuja dor boy baba pasodami tuga bakanda, my madeva unzun songi ani shanti daja isha so sorry प्रार्थूया. ह्या मिसांत आमी आम्हा समेस्तां खातीर आमी मागुया. सगल्यांक आमकां बरी भलायकी आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्यांक वार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो सोदोस आमकां भोगूंक फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. देवाक आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवे सर्गेच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रचच्या आदीं आपणा मुखार पवित्र कोटावीन आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवे वेंचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदी फुडें थारायलें. देवाचे खुशीची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवे आमकां भोलेपणान फावो केल्ले कुरपेची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर
देवान अशें केलें. देव आपले खुशे प्रमाणे सगळे थारायता आनी चलयता, तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्व निर्मणा प्रमाणे आमकां जेजू सवे आपली मन विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच आमी ताचेर बावाट ठेवलेली परजा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचे उतोरे. Moja tarka deva sove murgota. Mosol vespora vaganda. Moja tarka deva sove murgota. Ila dita korniche dishali. Soglio penka maga bagi montolio. Sogolistan maga keli ojapa. Umidoci soda oci da cena. Mosor vespora vaganta. Moja tarka deva sove murgota. Mosor vespora vaganta. Moja tarka deva sove murgota. Apni bhakti kurtolan tayam sondeo. Pinke ka kudoya da koita. Aplo bolista tu parun sorves for. Kalzamonan gogotoya daraita. Mosor vespora vaganda. Moja tarka deva sove murgota. Mosor vespora vaganda. Moja tarka deva sove murgota. Podvidaram sodda voile chetida. Nanikam tomai mogan moi kata. Ukelo lyanda dos korta deryani. Kristan zalar kali korun portita. Mosor vespora vaganda. Moja tarka deva sove murgota. Mosor vespora vaganda. Moja tarka deva sove murgota. Sorves porace bornauda zoia. Zoi karace nareza doia. Zoi sorves pora. Anto mokit lotu ekela. Zoi sorves pora. Jesu volvi ata tu loitai. Sorves por tomci soveasu. Tumce soveasu. Luca pormoni Jesu Christa ce शुभ वर्तमान. Moima tuka sovia. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि जुदाच्या दोंगराचे रस्त्या एका शारांत दौडवोडान गेली आणि जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन
मारयेचे नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचे म्हाका भाग फावो जाले. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मानलाय देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. आनी मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वागाणटा. देवा म्हज्या तारोका सोवें म्हजो जीव मुरगोडटा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका ख्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आलिशीस कारोल हो मनीस एक फामाद दोतोर जावन आसलो आनी एक दीस पिडेमोता सांगाता ताका वचूंक लायलो, ताका फॉर्मायलो बोव करून पिडेमोता बरोबर लूज शारांत वचूंक. ह्या लूज शारांत वचूंक पिडेमोता सांगाता एक दोतोर कसो ताका धाडलो. आनी मायेच्या 28वेर 1902 ह्या वर्सा तो ह्या पिडेमोंता सांगाता लूज शारांत गेलो. आनी थंयसर मारिया वायली एक 24 वर्साची चेडूं ह्या बोव करून ह्या पिलग्रिमेजीन ह्या यात्रेंत भाग घेताली. आनी ह्या चेडवाक ट्युबरकुलोसीस टीबी ह्या भयंकर पिडा तिका सांपडली. आनी ही पिडा तिका आसा म्हूण लूज शारांत एक यात्रा कसो ती वेता. आनी बोव करून जेन्ना हे यात्रेंत ती वांटो घेता लूज शारांत ती वेता तेन्ना दोतोर आलेशीस कॅरोल बोव करून ह्या ओस्तोऱ्या सोबे तिच्या भलायकी सोबे सदांच रिपोर्ट करतालो. आपल्या डायरीचेर तो बरयतालो. कित्याक तिची परिस्थिती इतली वायट आसली की दोतोरान तिका सांगलें, तूं लूज शारांत वचो नाका कित्याक तुका कितें जातलें म्हूण. दोतोर तिचेर ऑपरेशन पासून करूंक भियेताले कित्याक रिस्क चड आसलो. आनी रिस्क चड आसून ती मरत म्हूण ते भियेताले. आनी तिची आवय पासून ह्याच दुयेंसान ह्याच पिडेक लागून ह्या संवसारांत ओतोरलें. आनी आलेशीस कारोल हो दोतोर बारी वावुरता बोव करून ह्या ओस्तोरेच्या भलायकी पळोवंक. सदांच डायरीचेर तो रिपोर्ट बरयतालो दर दिसाक. मोगाच्या भावा भयणीनो, मारिया वायली ही ओस्तोरी लूज शारांत दोतोराचें आयकोना जावन ती ह्या लूज शारांत आयली. आनी बोव करून जेन्ना आमी जाणा लूज शारांत थंयसर जोरीचें उदक आसा. आनी हें जोरीचें उदक तिणें आपणाचें ओतलें. आनी जेन्ना पयले पावटी तिच्या पोटार हें जोरीचें उदक तिणें ओतलें तेन्ना खूब दूख तिका जाली, खूब दूख तिका जाली. आनी दुसरे पावटी जेन्ना उदक ओतलें तेन्ना दूख मातशें उणी आसली. आनी तिसरे पावटी जेन्ना उदक तिचेर ओतलें तेन्ना तिका समाधान मेळ्ळें. तिका एके भाशेन रेस्ट मेळ्ळें. तिका बरें दिसलें जिवाक. आनी जेन्ना
हो दोतोर आलेशीस कॅरोल तिका तपासणी करूंक येता तेन्ना 30 मिनटां भितर तिचें पोट जें फुल्लोलें आसलें निबोर जावन आसलें 30 मिनटां भितर बरें जाता आनी तपासणी केल्या उपरांत टीबीचें हें दुयेंस नाच जाता मोगाचे बाबड्यानो एक व्हड मिलाग्र ह्या लूज शारांत घडली ट्युबरकुलोसिस टीबी हे मारेकार दुयेंस जायतो लोक ह्या दुयेंसान मरता पूण ह्या चेडवाक पेकोवणी मेळटा आनी ह्या चेडवाक पेकोवणी मेळून 6 म्हयन्या उपरांत ती सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी ह्या मोतांत ती भितर सरता आनी बोव करून पिडेवंता खातीर वावर करता आपली सेवा करता पिडेवंता वरवीं आपलो हुस्को दाखयता मोगाच्या बाबा भयणीनो फेब्रुवारीचेर 11 आमी लूज सायबिणीची परब आमी समोर उरता आनी ह्याच दिसाक आख्ख्या संवसारभर पिडेवंताचो दीस म्हूण मनयता सायबीण माय आंकवार मारयेक पिडेवंतांची भलायकी आनी पिडेवंतांची आस्कारीन म्हूण आमी पाचारता आमी तिका उलो करता ह्या जिवितांत बोव करून आमी जियेता तेन्ना वेगवेगळी पिडा आमकां दिसून येता वेगवेगळी पिडा आमकां गिरासता देखीक कुडी ओत्म्या बोव करून मोनाची पिडा आमकां दिसून येता पूण देवान आपल्या मोगाची आवय आमकां दिली स्वर्गीची आवय आमकां दिली केळीत भाशेन ही आवय पिडेवंतांची भलायकी म्हूण आमी पाचारता मारयेन जेन्ना कुर्सां मुळी आपल्या पुताच्या कोश्टान ती वांटो घेता तेन्ना बोव करून तिका जेजून जो जावन आसा पेकोवणेचो सागर जेजू तिका आमचे पासून भेटयता आमच्या सगळ्यांची आवय म्हूण पाचारता बोव करून आमच्या कोश्टांत आमच्या दुखांत वांटो घेवंक आनी न्हयच वांटो घेवंक पूण ह्या कोश्टांत दुखांत ह्या पिडेंत आमकां सांबाळ करूंक मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजूच्या मरना उपरांत जेन्ना शीस भियेले भिरांतीन आपले जिवी जियेताले तेन्ना मारिया सायबीण माय तांकां घोटाय दिता आनी तांची सांबाळ करता आनी हे मेरेतावन सायबीण माय आमच्या जोन एकल्याचो सांबाळ करता आमच्या जोन एकल्याचो सांबाळ करता आनी आमकां गोठाय फावो करता मोगाच्या बाबा भयणीनो तिचें आसणें आनी दिसणें आमकां वेगवेगळ्या स्वातांनी आमकां दिसूंक मेळटा बोव करून फ्रांस लूज आमच्या भारत देशांत पासून वलंकनी सायबीण जायते कडेन आमी पेकोवणीचो हे अनुभव सायबीण माय वरवीं आमकां दिसून येता आनी हाका लागून आमी तिका सायबीण माय पिडेवंतांची आस्कारीण म्हणटा कित्याक ह्या त्या जाग्यांनी वचून जंय सायबीण मायची दिसणें आनी आसणें आसा थंय वचून आमी पेकोवणी मेळोवंक वेता बोव करून जेजूची पेकोवणी मारये वरवीं आमी अणभवता मोगाच्या बाबा भयणीनो जायते फावटी आमी जेन्ना दुयेंत जावता तेन्ना वो आमचेर कसली पिडा येता तेन्ना आमी दोतोराशी वेता बरी वस्त दोतोराशी आमी वचूंक गरज कित्याक दोतोर आमकां वखद दिता पूण आमकां पेकोवणी जेजू वरवीं मेळटा जेजू आमकां पेकोवणी फावो करता आमच्या जिवितांत जेन्ना पिडा येता तेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ आनी जेजूचेर विस्वास दवरूंक गरज कित्याक जेजू आपल्या नेम नवल्या मनशा वरवीं आमकां आमच्या आदाराक पावता देखीक जेजू आपली पदवी आनी बोव करून आपली जाणवाय पाद्रींक आनी दोतोरांक दिता जायते जाण अशें म्हणटा जेन्ना म्हजेर पिडा येता तेन्ना आमी म्हणटा आमी दोतोराशी वचना कित्याक म्हाका देवाचेर भावात आसा म्हाका आनी दोतोराची गरज ना हांव घरांत रावूच हांव देवाक मागणी करतलो आनी देव म्हजी दुयेंस पयस काडटलो हांव दोतोराशी वचना हें सारकें ना मोगाच्या बाबतींत कित्याक आमच्या हातांत आसा ते उपाय ते आमी घेवंक गरज आनी देवूच हें दोतोर आमकां धाडटा
देवूचे दोतोर ह्या संवसारांत रचल्या आमकां पेकोवणी फावो करूंक. मोगाच्या बावडीनो, फकत देवाक उलो मारलो पुरो ना. आमी आमच्या हातांत उपाय आसा ते आमी घेवंक गरज. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी ह्या सुवातेर हांगासर ह्या वेळार असलेच मन घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमच्या पिडेंतली, आमच्या कोश्टांतली, आमच्या वायटांतली आमकां सुटका मेळूंक, आमकां पेकोवणी मेळूंक आमी हांगासर आयल्या. ही मारी सदांच आमच्या आदाराक पावता आनी आमकां दुसऱ्यांच्या जिवितांत आदार दिवंक उलो करता. तर आयच्या देवाच्या उतरान आनी आयचो विशय मनांत धरून आमचो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. 3 वस्तू तुमकां सांगता. पयले सुवातेर सायबीण माय हुस्क्यान भरलोली आवय. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां सायबीण माय एलिझाबेथीक आपले मावशे भयणीक भेट करूंक वेता. चलोवन वेता गर्भेस्त आसतना दोंगरली वाट ती तरी पासून इतले कोश ती सोंसता. आपोय नासतना एलिझाबेथीन तिका आपोवंक ना, तरी पासून आपोय नासतना ती एलिझाबेथाक भेट करूंक वेता. आनी देवाच्या पुताची आवय ती जाणा जावनय ती ल्हानविकायेन भेट करूंक वेता आनी 3 म्हयने एलिझाबेथीची सेवा करता. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या कोवीड परिस्थितीक लागून जायती जाण आमी आमच्या घरांनी एकसुरपणाची पिडा आमी अनुभवता. बोव करून आमच्या गांवांत कितलीं जाण एकलींच रावतात घरांत. कोणूच ना उलोवपाक, कोणूच ना आदार दिवंक, कोणूच ना तेंको आनी गरजे वेळार कितें पडटा तेन्ना तांकां आदार करूंक. मोगाच्या बावडीनो, एकसुरपणाची पिडा आयज संवसारांत पुरजोळटा. आयज दुयेंसा भायर एकसुरपणांत जायतो लोक मरतात. आनी हाका लागून मारये भाशेन दुसरी कोणी जेन्ना एकसुरपण भोगता तेन्ना दुसऱ्यांक आमी भेट करुया, तांची खबर आमी घेवया. बोव करून तांकां कितें गरज आसा तेन्ना तांच्या गरजांक आमी पावया. आनी दुसरे सुवातेर मारिया दुसऱ्यांच्या गरजांक पावतली आवय. काना गांवांत जेन्ना लग्नाच्या वस्त्रांत सोरो सोंपता तेन्ना सायबीण माय आपल्या पुता लागीं विनवती करता आनी आपल्या पुता लागीं विनवती करता ताची पयली मिलाग्र करूंक. आनी जेजू सायबीण मायची आयकता. मोगाच्या बाबीनो, ही आवय आख्ख्या मनशा कुळाची गरज वळखता आनी जेजूक आमच्यो मागण्यो घालतात. मोगाच्या बाबीनो, आमी तेस करता जायते फावटी. तेसा वरवीं आमी आमच्यो मागण्यो घालतात, आमची इंतेसांव आमी घालता. जायते फावटी आमी सायबीण मायशी वेता फकत आमच्यो मागण्यो घालूंक. पूण आमी पळयता सायबीण मायचें जिवीत आमचें जिवीत जावंक जाय. आमची जिवीत बोव करून सायबीण मायच्या पावलांनी आमी चलूंक गरज. आनी आमच्या जिवितांत आमच्या जेन्ना कितें गरज आसा तेन्ना हे माये सरशी माय आमकां ही गरज पुरी करता. देखीक ह्या पॅन्डेमिकान आमी दुसऱ्यांचें चिंतता. मारिया आमकां दुसऱ्यांच्या गरजांक दुसऱ्यांक पावोवंक उलो करता. हालींच आमच्या गोंय दोंपरांत बोव करून आमच्या गोंयांत आमच्या तरणाट्यांनी एक ड्रायव्ह सुरू केलो. बोव करून जेन्ना तरणाट्याचो दीस जालो तेन्ना त्या सुमानान जायत्या लोकांक बोव करून अडचण्याक सांपडलेल्या कोविड-19 परिस्थितीन तांकां आपलो आदार दिलो. बोव करून जेवण खाण वस्तू एकठांय करून वो दुसरे वस्तू एकठांय करून ह्या दुबळ्या सवें कोण नासलेल्या सवें अडचण्याक सांपडलेल्या सवें वांटलें. आनी जायते तरणाटे मोगाच्या बाबतींत आख्खे गोंयभर जायते तरणाटे एकठांय जाले आनी ह्या गरजेवंताक पावले. तेच भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आमचें जिवीत आमी दुसऱ्यांच्या गरजांक दुसऱ्यांचे सेवेक आमी पावूंक जाय. तर असलेच मन ह्या पॅन्डेमिकान वरवीं जायते जाणांक नोकरी नात, जायते जाणांक कुटुंबाचें उदारपोसण करूंक पयशे नात, अवघड परिस्थितींत ते आसात. तर मारये भाशेन दुसऱ्यांच्या गरजांक आमी पावया, उदार जावया. आनी तिसरे सुवातेर निमणे सुवातेर मारिया काळजीदारपणांत
बोललोली आवय. जेजूच्या मरना उपरांत जेन्ना शीस भियेताली तेन्ना एक कुड्डांत एक रुमांत भितर दारां बंद करून आसले तेन्ना मारिया आपल्या आसण्या वरवीं तांकां काळजीदारपणान बोता, तांकां काळजी करता. मोगाच्या बावळीनो तांकां बळ आनी गोटाय दिता. जायते फावटी आमी सायबीण मायक पळयता, एक दुखी आसता वय, चिंते आसता वय, सेवा करतली आवय, पूण सायबीण माय जावन आसा एक काळजी दितली आवय. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी पिडेंत सांपडटा तेन्ना वो दुसरे कोणी पिडेंत सांपडटा तेन्ना दुसऱ्या सोबें आमची काळजी आमी दाखोवया. जायते फावटी निराशी जातात, जायतो लोक होप बोरवांसो पासून सोडून दितात, हांव ह्या संवसारांत आनी जिवचो ना. जायते फावटी कुटुंबान जायते भाशेचे दुयेंस, डायबिटीज, हायपरटेन्शन, मागीर कॅन्सर, सुसायडल थॉट्स, कोण नासलेले सोबे असले जायते फावटी आमच्या मनांत येता तेन्ना तेन्ना दुसऱ्या सोबें आमची काळजी आमी दिवंक गरज, तांकां काळजी दिवंक गरज. आमची काळजीदारपणा वरवीं तांकां काळजीदार करूंक वावरया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हो म्हजो नियाळ सोंपयता तेन्ना जानेराचेर 1 तारखेर पाप सायब फ्रांसीसान असो उद्गारलो, while we hope for a new beginning and new cures, let us not neglect care. Together with vaccine for our bodies, there is a greater need for vaccine of our hearts. Because this year will be a good year if we take care of others as Our Lady takes care of us. मोगाच्या बाबीनो, ह्या कोविडा पिडेक वॅक्सिना वरवीं वखद आमी घेवंक सोदता. भोव करून पाप सायब आमकां म्हणटा, आमच्या कुडीकूय न्हय पूण आमच्या काळजान वॅक्सिनाची गरज. आनी हें वॅक्सीन म्हणल्यार दुसऱ्यांचें हुस्को धरप, दुसऱ्यांचो हुस्को धरप. न्हयच आमच्या कुडींत वॅक्सीन, पूण आमच्या काळजाक वॅक्सीन चड गरजेची. आनी हें वॅक्सीन म्हणल्यार दुसऱ्यांचो हुस्को धरप. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ते आंकवार मारयेन आख्ख्या संवसारांत पिडेंतलो कोश्टवतल्यांचो कोण नासलेल्यांचो हुस्को दाखयलो, आलाशिरो थंय जाता. आनी तेच भाशेन ह्या वर्सान जेन्ना ह्या कोविड-19 महामारी दुयेंस पोरजोळटा, हे परिस्थितींत आमी गरजेवंता सगळें आमी पावया. मारिया जेजूची गोवाय जाता, सगल्यांच्या गरजांक पावून, सगल्यांचो हुस्को धरून. तर मारये भाशेन आमी आमच्या जिवितांत पयले सुवातेर हुस्क्यान भरून, मागीर दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांच्या गरजांक ओळखूंक, आनी तिसरे सुवातेर आमी दुसऱ्यांचें जिवीत काळजीदारपणान भरून जेजूचे नीज गोवाय जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावाक एकल्याच देवाक तांय आमी उच्चारुया. सोत म्हणटा देवाक, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्या सुदाक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभवलो. आंकवार मारयेंत आमचो जल्मलो, काल ताणें कस सोंसलें, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पेलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात सोडलो, सोत पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो. थंय जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो मोगाळ देव आमच्या जिवितांत जायत्या बेसांवांनी आमकां भरता. तर ह्या वेळार आशिर्वाद मागूंक कांय आमच्यो गरजो
देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्व साहेबान आनी सगळ्या पाद्रींनी आपले पोजेचो हुस्को करूंक आनी गरजेवंतां आनी पिडेवंतां सवें देवाचो उपकार पडयोवन तांची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जण एकल्यान खेरीत भाशेन हॉस्पिटलांनी आनी जाणट्याच्या घरांनी काम करतल्यांनी मारयेची देख घेवन पिडेवंतांची मोगान आनी सोंसणीकायेन सेवा करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. साऊद सायबिणीची भोक्ती करतल्यांक आनी तिजे अशी बावार्थान आयलेल्या क्रिस्ती तशे क्रिस्ती भाव भयणांक बरी भलायकी, पिडेवंतांक पेकवणी दी म्हूण आनी आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेल्या कोरोना व्हायरस पिडा बेगीनच काबार कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ही परब समारंभूक फुडें सरलेल्या श्री आलेसिंह आनी श्रीमती कासिल्दा फोन्स आनी तांचे फामिलीचेर आनी वावराचेर आनी खेरीत भाशेन जेन्ना तांची धूव एगिमा आपलो जल्म दीस मनयता तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर साऊद सायबीन माय उदेशी शुभम आशिर्वाद घाल म्हूण आनी तांकां सदांच बरे भलायकेन दवर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा, तूंच आमचो सांबाळणार आनी दोनी. ह्या वेळार ल्हानविकायेन केल्ली ही मागणी तूं दोयन आयक आनी आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो आमी उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे उत्सुकतायेक आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या पोरवीं. Somestani
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोत पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर आनंद घेवंक. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मर्येतावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारूंक तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सोत पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकारी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासोंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पोरबेच्या समयार निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पोर कोटा. आपल्या आंकवारपणाची वदवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगळो तोळबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कुशीन कोश्ट मोरून सोगवेचे आदी ताणी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेस्ते आतां नी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासोचो मोर
आमची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणे कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिरसान दिली आनी मोडले. तुम्ही सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही मोच्या रोगताची खास, नव्यानी सासणी कोराराचे हे रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे हे पासोत, आनी सोमेस्त मनशा पासोत ते वारोतोले. हे मोज्या उगडासाक खोरा. Bavartaco gurt porgotoja. Gesù melon, Gesù জীবন সারা, Gesù novian iedolo. Gesù melon, Gesù জীবন সারা, Gesù novian iedolo. बाबा जेजूच्या मदनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्सादले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या घोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोसजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती आनी सोरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकयलेले प्रार्थन ह्या वेळार धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या
तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तान्यांक पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलो दीन, सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवतकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी खुशालकायेन शांती दियात. देवाची शेरये, तू संसाराचे पाप काटाय. आमची काकूट कोर, काकूट कोर, काकूट कोर. देवाची शेरये, तू संसाराचे पाप काकूट कोर, काकूट कोर, काकूट कोर. देवाची शेरये, तू संसाराचे पाप काटाय. आमकां शांती दी, शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया काकलुत्सरा देवा आमी बोव ओसोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे ओसोकतायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सोटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया. साऊथ सायबीण भलायकेची सायबीण जायत्या जाणांक तिची भोगती आसा. येतले वेतले हे सायडीन पाचार जातली तितली सायबिणीची मोजत मागतात आनी सायबीण तांच्या आदाराक गोचांक पावता. तर आयज आमी कुशालकायेन साऊथ सायबिणीची परब समोरमल्या सगल्यांक आमकां बरी भलायकी आनी अदीक करून ह्या कोरोना पिडेंतली आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. कितें दिनवास फादर एल्वीस गुदिनो नवोच यादनीक आयज आमची परब समोरमूंक ताणें आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी हांगासर आयलो आपलो वेळ करून आनी वेळ दिवंक आनी आयची मिसाची परबेची बॅट समोरमली देखून म्हज्या नांवान गोळी फिरगोस सभेच्या नांवान आनी तशेंच आयची परब समोरमतल्या आलेशिनो आनी कासिल्डा फोन्स हांच्या नांवान ताका हांव दिनवासतां. तशेंच फादर मोजीन आताईन सिमनारीन शिकयता तोय आमचे मदें आयलो हे परबेंत वांटो घेवंक ताणें आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी आयलो देखून ताकाय आमी दिनवासता ताकाय बरी भलायकी सावधीन सांबाळूंक मागता. आयज करीत भाशेन दिनवासता बोस्को आनी कोयरांत वांटो घेतल्यांक सगल्यांनी बरे भाशेन आमकां मिसांत वांटो घेवंक आदार दिल्ल्या खातीर ताका शाबासकी आनी दिनवास. तशेंच कॉर्डिनेटींग टीम आनी वॉलंटियर्स आसात जे आमकां एसओपी कोत्तात हांगासर भितर घेतात आनी भायर सरूंक ही सगळी माडावड ती कोत्तात देखून आपलो आदार सहकार दितात देखून आमची मिसां चालू आसा देखून हांव ताकाय शाबासकी आनी दिनवास दितां. तशेंच आयची परब समोरमतल्या आलेशिनो आनी कासिल्दा आफोन्स ताच्या कुटुंबाक ही परब समोरमूंक ती तयारी करीत आयिल्ली पूण परबे समयार तांच्या भुरग्यांक येवंक जावंक ना. व्हडली धूव आनी धाकटी धूव ती पावूंक ना. फ्लायट आसले कॅन्सील जाले आनी हाका लागून येवंक मेळूंक ना. आयज एगिमाचो वाडदीस तशेंच ताका सगल्यांक ताच्या कुटुंबाक दिनवासता. आलेशीन आनी कासिल्दा सावथ सायबिणीक 20,000 भेटयल्या. आल्विना ताची व्हडली धूव आनी आदोल्फ रॉड्रिगीस 20,000 भेटयल्यात. आगिमा आनी स्टॅनली मार्टिन्स 10,000 सावथ सायबिणीच्या मानांक भेटयल्यात. तांकां दिनवासता आनी देवाचो सायबीण मायचो आशिर्वाद आनी बरी भलायकी तांच्या कुटुंबांक आवडयता. जॉन लॉपीस आमचो मॉडरेटर ही मिसाची बॅट आमकां सगल्यांक पळोवंक यूट्यूबाचेर मेळटली अपलोड करतलो तर ताकाय आमी शाबासकी आनी दिनवास दिता. नोवेनाच्या दिसांनी आनी ह्या परबे दिसाय हे आमकां पळोवंक भाग मेळटा. ऑजवर्ड मेंडोन्सा आनी सगळीं सेवाधर्म तयार केल्लो आसा आनी सेवाधर्मीक रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकां तयार केल्यांत त्या खातीर ताका दिनवासता. येता त्या वर्सा ही परब समोर उमटेली मिसेस मारिया गोरेटी आफोन्स ही आमची भयण ही परब समोर उमटेली आनी सांजे मीस आसतले 5 वाजता सावथ सायबिणीच्या मानान. आयची परब समोर उमटल्या आलेसीन आनी कासिल दाफोन्स आनी तांच्या फॅमिलीच्या नांवान सगल्यांक हे परबेची उनवनीत परबी दिता. तेच परी तांच्या नांवान हांव आयच्या मिसाच्या येजमान फादर एल्वीस गुदीन जो पयसतान आयला ताका आनी बरे भशेन आमकां देवाचें उतर परगटलां. तशेंच फादर मोजीन दाताईद हांकां दिनवासता आनी केरी दिनवास आमच्या पाद्रीगाराक फादर ऑर्लांदो मार्किसाक
जाच्या फुडारीपणा खाल ही सगळी सोमरोबणी भक्तीपणान जाली. सगल्यांक जाणी आदार दिला आनी ह्या परबेच्या मिसांत वांटो घेतला. तांकां देव बरें करूं आनी सायबीण मांयच्या विनोतीन बरे भलायकेन तांकां सदांच देवान दवरूं. प्रेसिडेंटीन स्नॅक्स हाडल्या. ते मीस संपल्या उपरांत जेन्ना कमी हांव घेवन भायर सरतली ते दारार आसतले ते तुमचें पॅकेट घेवन तुमी व्हरचें म्हणून तेणें मागलां. सगल्यांक आनी एकदां देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुझे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो भागोवया. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरोवंक. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूंक. आमेन. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे आंकवार मायेचे मोजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सोट पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.